send you this link. No? Okay. Thank you, Jesus. It's okay. Okay. It is good, no? Let us see what can you plan. Just forward the link. Thank you, Jesus. Just check if you can hear on the YouTube. Huh? You go to the other room. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. सुरुवातीचे मागणे करता हां ओके डू नो प्रॉब्लेम बाबाची तुझी प्रार्थनाची आबा बाबा मोगाला जेजू मोगा पवित्र आत्म्या मोगाची आर्गानी दिवस आयच्या दिसा 120 दिसापासून 120 वेळापासून तेच परी दुनिया का दिवस आमकां सगळ्यांक तुजो उजवाड पळोवशी केल्ले आयच्या दिसापासून तुजो परजोड आमचेर फापयल्या पासून आमचे कुडीचे दर एक सादे तुवें बरे भाशेन दवरल्या पासून हे घोराबाच्या हे भयणी पासून तिच्या तोंडांतल्यान तुवें आमचे लागीं उलयलें त्या पासून आमकां एक एकल्याक धरून हे जाग्यार हाडल्या पासून हे भयणीचे कुटुंबा पासून हांव तुका आर्गानी दिनवास दिता आर्गानी दिनवास दिता खेरीत पळय आमचे मगे पयली मुली आसा तिच्या जिविता पासून हांव तुका आर्गानी दिनवास दिता तिच्या कुटुंबा पासून आनी जाय ती तुवें तिका तुज्या देण्यांनी आनी फळांनी भरल्या आनी तीच मोहिमा ती पोरगोटून आयज आमचे मदें हाजीर आसा आमकां दर एकल्याक ती शिकोवन दिवची आसा तर ते आमी बरे भाशेन आमचे काळजाक नियाळू आनी तिचेच परी आमी एक दीस तुजी मोहिमा सगळ्यांक फाकोवन पोरगोटूक वावरूंक हेच हांव तुजे लागीं मागतालें दिवासता दर एक बरेपणाक आसा तुजें हेच हांव म्हजें ल्हानशें मागणें तुजे मुखार दवरता आमच्या मोगा जेजू क्रिस्ताचे लागीं आमेन थँक यू जीजस पुसया पयलो सॉरी आमी लेट जालीत म्हूण ओके थँक यू जीजस बट नेक्स्ट टायम वील डू इट फास्टर ओके आतां कोंकणी भाशेन हांव उलयतां पूण तुमकां सोजमो ना जाल्यार म्हाका मातशें सांगात क्युकी म्हाजें कोंकणी मातशी ती मिक्स आसा ओके थँक यू जीजस आतां हें म्हजी पयली पावटी हिंगा म्हाका खबर ना तुमी कितले देवाचें उतर आयकतात कितली आसात टिचिंगान म्हाका खबर ना पूण हांव तुमकां म्हजी गवाय दिता आनी तुमकां सांगता की म्हजे जिवितान जेजूचो मूळ कितकोन वयर आनी वयर चडलो आतां हांव 10 वर्साचें आसतना म्हाका एक पिडेक सांपडलेलें आनी त्या पिड्यांतले मेडिकल टेस्ट केल्यार कांयच मेळना म्हजे फॅमिलीन ते कोणाकूच जावंक ना पयलें फॅमिलींत ना हिस्ट्री ना डॉक्टर सांगता सगळें बरें आसा आतां जरी तर सगळें बरें आसा आनी तुका दिश्टी पडटा तूं पिडेक सांपडला आतां तूं कोणा कडेन कितें मागतलें वय की ना हां आनी हांव फकत 10 वर्सांचें म्हणल्यार इस्कलाक वयतना लोक म्हजी फकाणां करता म्हाका नांवांनी उलयतात हां तर म्हजें जें चायल्डहूड भुरगेपण आसलें तें एकदमूच कठीण आसलें कित्याक म्हाका रस्त्याचेर चलपाक जायनासलें कित्याक कोण कितें म्हणटलो म्हाका खबर ना आनी ते पावटी म्हाका उतर नासलें देव कोण उतर कितें कांय ना म्हाका फकत रिट्रीटाक वयतात ओके आनी थिंगा फादरी मुखार दवरतात पूण कितकोन प्रे करूंचें कितें करूंचें वचन कितें म्हाका कांय खबर ना तर म्हजें रिलेशनशीप देवा लागीं केसलें जालें तूं म्हाका हें दी हांव तुका इतलें मागणें करता तूं म्हाका हें दी हांव तुका इतलें मागणें दिता आनी म्हाका 3 पावटी पेकोवणी मेवला जिंगा हांव पिडेन सांपडलेलें म्हाका पेकोवणी मेवली 3 पावटी पूण म्हाका ते पावटी बुद्धी ना ते पेकोवणी मेवला ती कितकोन दवरूंक जाय म्हाका बुद्धी ना धाकलो सिम्पटम येता हांव रोखडें म्हजें तोंड उक्तें करून सांगता परतून येयलें तें आनी हांव म्हज्या उतरांनी ताका परतून आमंत्रण दिता कळ्ळें
तर हें जालें जायतीं वर्सां ओके. आनी म्हजें नेचर असलें जालें की हांव खूब आपुणूच एकटें रावपाचें, कोणा बरोबर मेळोन खेवपाचें, कोणा बरोबर उलोवपाचें तें सगळें ना. कित्याक म्हाका मनशा वयलो विस्वास उठलो. कित्याक कोण कितें म्हणटा तुज्या तोंडाक तुकाच खबर ना. आनी हांव बंद अशें जालें. आनी तेंच आतां म्हज्या भावार्थी जिवितांत जावंक लागलें. हांव जेजूक पासून तेंच दोळ्यांनी पळोवंक लागलो की आतां मनशा केन्ना कितें उलयता म्हाका खबर ना. तेंच परी जेजू, हांव ताका मागता तो आयकोच ना. तेजे आनी मनशे भितर फरकूच ना. म्हजें चिंतप अशें जालें. आनी म्हाका तेजे वयर राग नासलो, पूण म्हाज्या एक पावट येयलें की हांवें चिंतलें आतां म्हजें 10 वर्सां जालीं आनी मातशें 10 वर्सां काडल्यार 20 वर्सां जातलीं. आय स्टार्टेड कावंटींग एज. एन्ड मनशाचे प्रमाणें 50-60 म्हणल्यार तूं मेलो, वय की ना. थंय हांव चिंतालें आतां हांव इतल्या वर्साचें जालें आनीक इतले मातशे वर्सां काडूंक जाय. केन्ना म्हाका चड जाल्यार तेन्ना हांवें 3 पावटी सुसायड करूंक चिंतलेलें. एक पावट इस्कॉलान आसतना, एक पावट कॉलेजींत आसतना आनी एक पावट कामान लागला तेन्ना. आनी जें परी हांवें चिंतलेलें, म्हजो पाय लास्टाक संपडलो ते तिसरे पावटीर. हांवें म्हणलें आतां तोय गेला आनी दुयेचें कितें, पांय आहल्यार सुकून आसा, कितेंय करूंक जाता. तुका कामूय करूंक नाका, मनशा लागीं भितर सोसायटीन वचूंकूच नाका, चॉयस आसा न्ही. पूण पांय ना जाल्यार आनी माय घरकान जावं शकता, घरा कडेन बसूंक काम करूंकूच जाय न्हू. हांवें चिंतलें आतां जिवीत रावपाचें फायदोच ना. पांय गेलो तेजे फाटी हांवूय वयता. आनी हांवें चिंतलेलें खुदकुशी करपाक. तेन्ना जेजून एका मनशाक धाडलें, कित्याक हांव सदांच हांव जेजूक विचारलें तूं बेरो, तूं आयको येना हांव कितें सांगत तें. सगळीं म्हणटा तूं देव, तुवें हें केलां तें केलां. एक धाकलें पिडे जेका हांव सांपडलें तुवें बरें करूंक जायना, तूं बेरो. हांव तेका पोतून तेंच विचारतलें. तेन्ना लास्टाक हांवें तेका एकूच विचारलें, सत्य कितें आसा तें म्हाका गोमून दी. तूं खरो जाल्यार म्हाका कळोवन दी. आनी ते म्हयन्यांत ओके, जें हांवें चिंतलेलें म्हजें जिवीत काबार करूंक, ते म्हयन्यांत पापा येयलो कुवेत. आतां म्हाका तेजी चड खबर ना. तो क्रिस्तांव, तो खंयचो टायप ऑफ क्रिस्तांव कांय खबर ना. आनी आमच्या गोंयांत मातशें स्ट्रिक्ट आसता न्ही. आनी आमच्या घरा कडेन तर चडूच स्ट्रिक्ट आसा की तूं मातशें थिंगा गेल्यार तूं हें जालें, तूं तें जालें. म्हणल्यार हांवें मुगे भयणीक सांगलेलें आमी या थिंगा आनी फाटल्यान बसुया आनी पयलें आयकुया तो कितें उलयता तें सारकें वय न्हय. आमी भितर सोदता थिंगा रोजार होली रोजरी चलतालें. आनी म्हाजे भितर एक आवाज येताले, बोस. आनी जेन्ना हांवें ताका पळयलें, हांवें ताका पळोवंक ना, हांवें म्हजे पांयक पळयले. कित्याक ताजें फेस आनी पोट म्हाजे पांयचे भाशेन. आनी तेन्ना सावन म्हजें लायफ चेंज जायत गेलें. कित्याक म्हाका तें उतर जें मेवलें तितून म्हाका धीर मेवली, तितून म्हाका बळ मेवलें, तितून म्हाका जाणवाय मेवली की हांव न्हय हिंगा फकत एक जिवीत म्हळ्यार काबार करून जिवंक आनी वचूंक ना. म्हजें व्हडलें कार्य आसा हे संवसारांत. पूण शैतानान म्हाका 10 वर्साचे एजान ट्रॅप करून दवरलेलें की तुजें कांयच जावचें ना, तुका कोणूच मोग करिना, तूं बरें दिसना. ओके. आनी जायतीं वर्सांनी आमचे न्हू जिवितान आतां वेगवेगळे भाग आसा. काजराचे भाग, हेल्थाचे भाग, पयशांचे भाग, वय की ना. सगळ्या एरियांनी म्हाका सुटका स्लोली मेळत गेलें. कामाचे हितून हांव वयर पावलें, चिंतूंक ना थिंगा पावलां. पूण सैतानान म्हाका एक एरियान बांदून दवरलेलें आनी तें हांव बरें दिसना म्हूण.
म्हाका लोकां उजीर येवपाक ना, हांव फाटीं. आयज तूं पळयता म्हाका कॅमेरा, पूण हिंगा पावूंक म्हाज्या जेजून आनी म्हज्या जिवितांत धाडलेल्या मनशाक मायक आनी पायक, स्पिरिच्युअल मायक आनी पायक धाडलेले खूब आसा. आनी स्लोवली 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 आयज हांव कॅमेराचेर येवपाक पावलां. नाजाल्यार हांव आसा मनीस, कॅमेरा फोटो म्हणल्यार सारकें फाटीं. तूं म्हाका एक रुमान सांग बस आनी काम कर, हांव करपी मनीस. तूं म्हाका सांग लोकां उजीर यो आनी उलय, ना, हांव येना. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. सो 2020 कितें जालें, 2019 हांवें चिंतलें आतां म्हाज्या जिवितान म्हाका कितें तरी करूंक जाय, म्हाका थिंगाच रावूंक नाका. पूण म्हाका भावार्थ आसलो, पूण भंय दिसतालें. कित्याक पोत्तून पोत्तून मनांत येता पायना पायना पायना. आनी माय पोत्तून पोत्तून सांगता काजारूय जावंक ना, प्रेशर चड आसा. ओके, आतां कितें केलें हांवें, आतां कोविडाचो सिजन येयलो, आतां कोणूच भायर वचना, सगळीं भितर आहलीं. आनी म्हाका देवान त्या वर्सान असली कंपनीन घातलेली की सारकी बरी, कोणाकूय भायर उडोवंक ना ते कंपनींतले. कोविडान सगल्यांक दवरलेलें, सगल्यांचो म्हयन्यान म्हळ्यार हालचाल पुछतलो, तुमी कशी आसात, बरी आसात, सगळे आसा. कित्याक ती जाणा आमी थंयची न्हय म्हूण, आमी फकत थिंगा येयल्या काम करूंक. ओके, आनी आमकां गरज नासली कामाचेर वचूंक. म्हणल्यार आतां टायम जायतो आसा, वय की ना. आतां सुरवातेक हांव एकटी आसलेली, कित्याक 2 आंटी आसा ते हांव रावतालें तेंचे बरोबर. एक ऑस्ट्रेलियान सगळें बंद जावन थिंगा पडली, आनी एक बेंगलोर. म्हणल्यार हांव घरा कडेन एकलें, कोण ना म्हजे वांगडी, हांव परदेसान. ओके, आतां हांव चिंता, पयले दीस गेलो. आतां मनशां आसता तेन्ना आमी टेक फॉर ग्रांटेड, वय की ना. कोण आसा, आवाज आसा. आतां तूं एकलें आसा तेन्ना तुका सगळी आवाज आयको येता, तुका सगळे शॅडो दिश्टी पडटा, वय की ना. आं, नाका ती वस्तू मतीन येता. म्हाजे 2 रात गेले न्हीद नासतना. हांव उलटाक येता, पुरा रात जागे आनी पुरा दीन न्हिदपाचें. कित्याक आतां रात येयल्या म्हणसर म्हाका हें भंय दिसता. हांवें जेजूक सांगलें, आतां म्हाका खबर ना हेंचें केन्ना चालू जातलें. कोवीड सगळीं करतात, पूण हें केन्ना उक्तें जातलें म्हाका खबर ना. अशें हांवें जिल्यार हांव गेलें, आनी कोणाकूच खबर पासून ना हांव गेलें म्हूण. कित्याक कोण ना थिंगा, कोण कोणा कडेन मेळूंक शकना. म्हाजे फॅमिली पुरा इंडिया. सो हांव चिंतालें आतां कितें करूं. तेन्ना पापान ऑनलायन क्लासीस चालू केला. ओके, तर हांव वयतालें आनी हांव कितें करतालें, एवरी डे न्यू नेम. हांव म्हजें नांव घायना, कित्याक पापाक म्हाका म्हजें नांव खबर आसा. हांव म्हजें नांव घालना. हांव म्हजें नांव घायल्यार तो कॅमेराचेर आपयता, गॅरंटी. हांव दुसऱ्या नांवान येता क्लासीक, पूण सद्दां येतालें सकाळीं, दनपारां, सांजे, रात, सद्दां. ओके, मागीर हांवें चिंतलें आतां हांव इतलें शिकता, पूण म्हाका कोणा कडेन उलोवंक जायना. कित्याक म्हाका कठीण जाता कोणा कडेन उलोवंक, मुखार येवंक, फोनाचेर उलोवंक. हांवें म्हणलें जेजू हांवें कितें करून हेल्प करूंक जाता. तेणें म्हाका सांगलां, तूं बुक्स बरय, जें वचन चलता न्ही ताचे तूं बुक्स बरय. थंय हांव टायप करीत गेलें. आनी पयले म्हयन्यान ताणें 2 टॉपीक घेतले. एक गिफ्ट ऑफ टंग्स आनी सेकंड गॉडली मॅरेज. आतां गॉडली मॅरेज म्हाका लागना. हांवें जेजूक सांगलें हितून म्हाजें कांयच काम ना, हांवें कित्याक आयकूंक जाय. तर म्हाका पवित्र आत्म्यान ते म्हयन्यान सांगलें, तूं पोत्तून गिफ्ट ऑफ टंग्सान शिंक. ओके, आनी म्हाका न्ही एक्सपिरियन्स आसा. म्हाका गिफ्ट ऑफ टंग्स पयलें मेवलेलें, कित्याक हांव जायते टायम शिकपान आसलोलें. पूण जेन्ना हांव हिंगा गोंया येतालें आनी टंग्सान उलयता, म्हाका सांगूंक लागली तूं देंवसरा कडेन उलयता म्हूण. आतां तूं चिंत, 10 वर्सान तुका पिडा जाली, आतां तुका गोमून येयला सोत. आतां तुका होप, आशा आसा की म्हाका पेकोणी मेवतली, म्हाका सुटका मेवतली. आनी कोण येवन तुका सांगता
तूं उलयता तर देवा कडेन न्ही देंवचारा कडेन तुजे मतीन कितें चलतलें म्हाजो बावाड गेलो फुस हां हांवें उलोवंक बंद केलें अन्य भाशांनी उलोवंक बंद केलें जे 2020 परतून घेतले आनी ते एक विकान हांवें सगळें बंद केलें कोणा कडेन उलोवंक ना घरा कडेन कॉल केल्यार जुस्त पूण दीस रात तेंच टिचींग पोत्तून आनी पोत्तून आनी पोत्तून आनी पोत्तून हांवें पवित्र आत्माक सांगलें म्हाका एक स्थानार येवंक जाय हे अन्य भाशांचे जोरी तर हें तुजे फावोर आमचेर म्हाका गोमून जावंक जाय ताचो फायदो कितें आनी जोरी तर ताचो फायदो आसा आमचे लोक कित्याक नको तें हांवें केन्ना म्हजे कॅटकिझम क्लासीन आयकूंक ना कोणें म्हाका सांगूंक ना कॅटकिझम क्लास म्हळ्यार म्हाका हाजरी दिवंक हांवें केन्ना 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 आयकूंक ना इवन कॉन्फर्मेशन आयकूंक ना केन्ना आयकूंक ना गिफ्ट ऑफ टंग्स देखून हांव तुमकां आयज एक सांगता तुमी आसा हिंगा पवित्र आत्म्यान धाडलेली तुमचें कालीज जावन आसा उक्तें पूण सदांच एक मनांत दवर जेन्ना तुमकां कोणी कितें सांगता तुवें मानून घेवचें न्हय तुमी सदांच पवित्र पुस्तकान वचून आपणाच्या दोळ्यान पळोवंक मागीर मानूंक जाय कोणें सांगलां देखून तूं चिंत नाका हांवें अशें करूंक जाय हांवें तें ना 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 हांवें तें मिस्टेक केलोली पूण जे परी हांव पोत्तून बसलें पवित्र आत्मा बरोबर हांवें ताका सांगलें तूं म्हाका शिकय हे अन्य भाशाचें कितें आनी म्हाका हे एरियान कित्याक इतलो मार पडलो सगळे म्हजे भोंवतणी कित्याक लोक म्हजो जे काळजाक लागीं आसा ताणें म्हाका सांगलां हांव देंवचारा कडेन उलयतां देखून हांव तुमकां एक सबूत दाखयतां तें जावन आसा मार्क 16:17 तुमी जाता जाल्यार बरयत मागीर घरा वचून तुमी खूद आपणाच्या दोळ्यांनी पळयत की बरयलां की जो विश्वासी आसा जो देवाचेर विश्वास करता ताका अन्य भाशांनी उलोवचो हक आसता थँक्यू जिजस आमी दोनी वाचया इंग्लीश आनी कोंकणी ओके कीप द कोंकणी ऑल्सो ओपन ओके ओके she can sit here so she can be audible to the thank you okay in English it says these signs will accompany those who have believed does it say who have prayed who have knelt down who have fasted who have gone on their knees running on the steps it simply says those who have believed but so many times we think we have to work I have to work because I used to tell God no you give me healing I will light 10 candles for you you give me healing I will put garland for you you give me healing I will do novena here I will do novena there I was like that but he told me if you believe it's done konkani बाबा दोतोल्या सोवे you can read loudly sister so on the YouTube also they can hear it's here बाबा दोतोल्या सोवे यो खुणा दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं नव्यो भासो उलयतलीं कोणा लागीं बावाड करते लागीं आनी आमी कितें करता रोजार प्रेयर सगळें करता पूण बावाड ना आनी जेजू कितें सांगता तुमकां फकत जाय बावाड आतां तुमचें मागणें कितें मागणें करपाक भोव गरजेचें कित्याक मागणें जावन आसा एक कनेक्शन स्वर्ग आनी संवसारा मदीं मागण्याचे अर्थ मिनींग ओके इंग्लीश भाशेन सांगता मागीर आमी ट्रान्सलेट करुया कोंकणीन ओके प्रेयर इज
when man positions himself, okay, to ask heaven to interfere in earth. आता संवसारान गडबड चलता, आमच्यांनी करूंक नजो, तर आमी कितें करता, मागणें करता आनी देवाक आनी स्वर्गाक अनुमती दिता आमचे येवन मदत करूंक. तें जावन आसा मागणें. पूण जोरी तर मागणें तुवें तुज्या उतरांनी केल्यार तें स्वर्गदूतांक समजो येना आनी देवाक तरी समजो येना. पूण जे परी तुवें मागणें देवाच्या उतरांनी केल्या आनी देवाचें उत्तर घेवन केला ते परी स्वर्गदूतांक कळटा आनी देवाक कळटा आनी ते सिच्युएशनान चेंज येता. एग्जाम्पल, आतां म्हाका कसली पिडा आसली, ओके, 1 Peter 2:24 आमकां कितें सांगता, बाय द स्ट्रायप्स एंड वुंड्स ऑफ जीसस आय एम हील्ड. जेजूच्या गांवांनी म्हाका पेकोणी मेवतली, 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 आं मेवतली, मेळ्ळी केन्ना, केन्ना मेवली, जेन्ना जेजून कुर्सार म्हणलें सगळें संपलें तेन्ना आमकां मेवली. मेवची आसा ते अजून शुअर ना कितें म्हणपाचें तें, देखून हांव पोत्तून पोत्तून इंचाता. तुमकां जरी तर एक गोमन आयलें न्हू, तुमी केन्ना म्हणपाची ना म्हाजे पेणकोटान दुखता, म्हाज्या पांयान दुखता, म्हाज्या आनीक कितें दुखता, म्हणची ना. कित्याक जेन्ना जेन्ना तुमकां दूख आसा तुमी जेजू कुर्सायल्यार थिंगा दिश्टी पडटा आनी तुमी आतां कल्पना करता, कल्पना करतात की जे तुजे कुडीन दूख आसा तें जेजून घेतला आनी जेजू जे तेजे बरी जाता, ताका मारतात, ताजे फ्लॅश स्कीन मांस काडटा, ताजी दाड ओडटा, ताका पंच मारता, ताचे तकलेचेर मुकुट, कांट्याचो मुकुट. पवित्र पुस्तक सांगता ताजे आड एकूय आड जॉयंटा भितर नासले, मोडूंक ना पूण जॉयंटा भितर ना. आतां तूं समज हें तुजें बारीक बोट, हें मातशें भायर सरल्यार कितलें दुखता, जायना न्हू. दिसूय भर आमचो मन ध्यान तेच बोटाचेर आनी ताचे आख्खें कुडीचें सगळें आड भायर सरला. तूं चिंत ताचें दूख कितलें. आनी जें तूं हें पोत्तून आनी पोत्तून आनी पोत्तून चिंता न्हू, तूं पळयतली तुजी कुडीची दूख गेली. तुमकां जरी तर हेडेक तकली उसळटा, बायबल कितें सांगता, जो मनीस आर्गां दिता दुश्ट आत्मो तकली दुखपाचो तेका वचूंकूच जाय. आयजाया 61:3. The spirit of heaviness has to leave you. Spirit of heaviness means headache, migraine. Has to leave you when you wear the garment of praise. What is the meaning of garment? उस्तूर म्हळ्यार कितें. आतां म्हाका एक क्वेश्चन, हांव तुका एक क्वेश्चन विचारता, रागा जायना हां ओके ओके. आतां तूं जरी तर एंग्री रागार आसा, तूं कपडे घालिना त्या दिसा, होय की ना, होय हां तूं रागार आल्यार आंगाचे गायना घालता, सोदते सोद. आनी खुशी आल्यार घालना, आयज खूश आसा म्हूण कपडे नाका, होय की ना, होय की ना. आमी रागार आसा या बरी मुनान आसा, आमी कपडे घालता वो ना. तेच पुरी आयजाया 61:3 सांगता, put on the garment of praise. Put on deliberately, जबरदस्तीन तुका घालूंक जाय. आर्गां दीस आनी रात आर्गां गावंक जाय आनी तेन्ना जे तुका दुखता हिंगा तेका वचूंकूच जाय. आर यू अंडरस्टँडिंग?
डेलिबरेटली तुका राग येता, तुका खुशी जाता, तू कपडा घालता. तेच परी जेजू सांगता तुका शेतान कितें दाखोवंक, तुजो हे आयकना, तें आयकना, हें दुखता, तें दुखता, तिंगा पयशे ना, हें ना, कांयच येनाका. तूं आर्गां दीत राव. उठ्ठा परी न्हिदता परी आख्खो दीस आर्गां दीत राव. चड नको जाल्यार आर्गां तुका जेजू. थँक यू जीजस. बस. थँक यू जीजस. ओके. ओके. यू कॅन रीड इन कोंकणी दीस वन. आतां म्हणल्यार सावथ गोवान कोणाक तकली दुखपाची ना. होय की ना? हा एमेन म्हणूंक जाय. कित्याक तुमी वचून सांगूंक जाय ए ए हिंगा येया आयकात हांवें कितें शिंकोन येयला. जरी तर तुमी आर्गां दितात तुमचे तकलेन जे भारीपण आसा तेका वसूंकूच जाय जेजूच्या नांवान. कित्याक हें बायबल सांगता. हें म्हजें उतर न्हय. थँक यू जीजस. आतां आमी रागेस जावंक जाता कोणाचेर इरिटेशन आसूंक जाता, बेजार जावंक जाता ना. कित्याक तो म्हणटा आख्या दीस आर्गां दी. बेजारता जाल्यार कितें जाता, तुमी शैतानाक आमंत्रण दिता यो आनी म्हाका आनीक मार. कित्याक व्हेरी सिंपल. हांव तुका क्वेश्चन विचारता. ओके न्हू. मनीस कितल्या भागांनी ताका बाटला. अ मॅन इज डिवायडेड इंटू हाऊ मेनी पार्ट्स. मनीस कितल्या भागांनी बाटला. You tell the answer. No, I'm not telling to put you down, but you will remember. It will always come to your mind. And your prayer life will become very different now. Today what I'm helping you is just to have small changes in your prayer life. आयज जे आमी शिकतात तुज्या मागणांनी मातशे तुमी चेंज इंगा तिंगा केल्यार तुमचे मागण्याचे लायफ एकदम लायक यू नो बुलेट शार्प शूटर सारके वचून शैतानाक वार करपाक. थँक यू जीजस. येस. हाऊ मेनी पार्ट्स. ओके. शी सेड करेक्ट. स्पिरीट, सोल, बॉडी. जो मनीस आसा ताका 3 भागांनी केला. ते जावन आसा आत्मीक, प्राणीक, सोल, प्राणीक, कोंकणी. I know in Hindi it's Atmik, Pranic and any spirit? Spirit Atma, then soul is? Okay. Pran. I know in Hindi it's called Pran. Body is Kud. Okay. Ata? Mind. Yeah. Spirit, soul and body. 3 भागांनी बाटलात. कोणते सांगू नका. तू सांग माई. तू आमच्या क्लासीचे चॅम्पियन. सांग ने. स्पिरिट, आत्मा, सोल आणि कूड. ओके. आता जायती मनशां आसा न्ही ती चिंता आमचे फकत सोल आनी कूड आसा. जायती मनशां तांकां खबर ना आत्मो आसा. आतां एक क्वेश्चन. आतां भुरगीं आसा फाटल्यान कितल्या मायक आनी पायक राग येता ती आयकना जाल्यार. आनी नॅचरल टेंडन्सी कितें करूंक. ओय की न्हय. आमच्या टायमारूय तेसलेच. पूण जरी तर आमी सजमून घेवंक जाय की आमी मनशां होरी पूण देवान आमकां ह्या संवसारान केशें जिवीत सारपाचें आनी केशें सैतानाच्या वावराचेर अधिकार घेवपाची आमकां शिकोवन दिल्या. आतां पळय. आतां जरी तर सिस्टर एंड्रिया रायट. सिस्टर एंड्रिया आनी हांव उलयता. ओके. आनी आतां म्हाका तेजे वरवीं ताणें म्हाका कितें म्हणलें. आतां म्हाका 2
रिस्पॉन्स दिवंक जाता. एक, ताकडे राग दवरूंक जाता. दुसरें, जोरी तर म्हाका गमन आसा की हांव मनीस खरें, पूण हांव आत्मिकान जियेता ह्या संवसारान आनी न्हय म्हूण सिस्टर एंड्रिया म्हजे विरोध आयला, पूण तेजे भितर आसलेल्या शैताना स्पिरीट आसा ते म्हजे विरोध येयला. कित्याक? ताका आजून सत्य खबर ना. जोरी तर ताका सत्य खबर आसा तें तशें म्हणना, पूण ताका खबर ना म्हणून तें कसली उतरां उलयता. तुका हांव सबूत दाखयता. एफिशियन्स 6:12. आमचे सदां फायट आसता ती मनशा बरोबर न्हय, पूण तेजे भितर आसा ते स्पिरिटान ते मनशान अधिकार दिला. आतां म्हाका राग येता न्ही, सैतानान कोणाक अधिकार दिला म्हजे भितर वावर करूंक, दुसऱ्यांचेर राग जावन? हांवें खूद. पूण जोरी तर हांव म्हणटा म्हजें मन जेजू क्रिस्ताचें आसा. आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट, आय हॅव द पीस ऑफ क्रायस्ट, आय एम फिल्ड विथ द लव ऑफ क्रायस्ट. आतां हांव सैतानाक अनुमती दिता? दुसऱ्या मनशान मुकडे केलेल्या वावराक हांव ध्यान दिता? ना. पूण हांव त्या मनशाक बेसावन दिता, तेंय दाखयता. जोरी तर हे तुमी दाखली वस्तू केल्यार न्हू, तुमचे आख्खे कम्युनिटीन जायतो परिवर्तन येतलो. बिकॉज तोंडार आहा गो बाये सगळें बरें, सगळें चलता, फाट केले पाड पडलेली. कॉमन इन गोवा? हा, आय हर्ड दीस. ओके, बट आमी उतरां उलयता ते सगळे पावर आसता. सगळी जे परी आमी उठ्ठा, जे परी आमी न्हिदूंक वयता, सगळे उतरे आमी उलयता तितून पावर आसा. पूण आमकां पयलें सजमून घेवंक जाय, आमचें जें फायट आसा तें मनशा लागींत न्ही, पूण तेजे भितर वावर करतले स्पिरिटा लागीं आसा. आनी तें जावन आसा एफिशियन्स 6:12. जोरी तर तुमची भुरगीं आयकना, तेंचे भितर सैतानान तांकां जकडून दवरला डिसोबिडियन्स, स्पिरीट ऑफ डिसोबिडियन्स, स्पिरीट ऑफ नॉट लिसनींग, स्पिरीट ऑफ बॅक आन्सरींग. तांकां बांदूंक जाय. We'll teach you. We're coming there. Okay, see. For our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical opponents. Physical opponents. आमकां दिसता ते मनशा कडेन आमचे फायट ना. पूण जेन्ना आमी बट पूण पळयतात म्हणल्यार पयली बाग कॅन्सल जाता. आमी मानतात दुसऱ्या बागान. एग्जाम्पल, उदाहरण. जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी कन्फ्यूज कित्याक आसा? मेवतली? तूं आन्सर करूं काय? मेळ्ळी. आतां समज तूं डॉक्टरागेर गेली, ओके, आनी डॉक्टरान तुका सांगलें ये तुजे रिपोर्टान मेवला, मातशें हें कर. आतां तुका शेजारी मेवलो आनी शेजारी म्हणटा केशें आहा गो बाये, आनी तूं कितें सांगता? हांव डॉक्टरीर गेल्लेलें, तेणें म्हाका एशें कोन्न सांगलें. आतां ती कितें मानता? पूण शेजारीन केशें आहा तेन्ना उलयल्यार तुवें कोणाचो रिपोर्ट दिला? जेजूचो रिपोर्ट दिला. हांव गायांनी बरी जाली की डॉक्टराचे रिपोर्ट जाले म्हाका शुगर आसा, म्हाका पेंकोटान दुखता, म्हाका हितून दुखता. तें कोणाची रिपोर्ट दिली? कोणाची गवाही उक्ती करून आपणाचें तोंड दिन सांगलें? तर तूं कोणाक मानता? जेजूक मानता की डॉक्टराक मानता? ना. जेन्ना तुजे शेजारीन तुका विचारलें तूं कशें आसाय, तुवें कोणाचे रिपोर्ट दिला? कोणाची गवाही दिली? जेजूची की तेज्या गायांनी तूं बरी जाली, की तुवें डॉक्टरान सांगलेलें ते रिपोर्ट दिला? तितूंतलें गमन येता तूं कोणाचेर विश्वास करता. तुका केन्नाय जाणा जावंक जाय न्हू कोणाच्या मनान कितें चलता, तांची उलयलेली उतरांचेर ध्यान दी. तुका कळटलो तो विश्वासी की अविश्वासी, तो जेजूक मानता की संवसाराच्या कानून आनी कायद्यांक मानतात. आतां केन्ना रिपोर्ट मेवता न्ही, कोण लोक म्हणटा आय नो आय एम हील्ड बट द डॉक्टर सेड. हांव जाणा म्हाका जेजूच्या गायांनी पेकोणी मेळ्ळा, पूण डॉक्टरान म्हाका ये सांगला रिपोर्टान. आतां तूं कोणाक मानता?
पूण तें उतर पूण जें तूं पूण मागीर घालता तेजेर तुजो विस्वास आसा. कळ्ळें? जें तूं पयलें सांगता तें कॅन्सल जाता. आतां जरी तर तुवें सांगलें ओय हांव डॉक्टरागेर गेलां, डॉक्टरान म्हाका हे रिपोर्ट दिलोले, पूण हांव मानतां की जेजू क्रिस्ताची गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. आतां तूं कोणाचेर विश्वास करता? आतां तुका कळ्ळें डिफरन्स? पोतून टेस्ट घे आं मागीर. थँक्यू जिजस. तुका कळ्ळें सिस्टर? तुका कळ्ळें? मायचें नांव कितें? ना ना ती माय बेला. बेला माय कळ्ळें? सजमोन येयलें न्ही? नो नो क्वेश्चन आसा जाल्यार इन्सार आं. हांवूय शिकता तुमचे बरोबर. ओके थँक्यू जिजस. बट अगेन्स्ट द रुलर्स, अगेन्स्ट द पावर्स, अगेन्स्ट द वर्ल्ड फोर्सेस ऑफ दिस प्रेझंट डार्कनेस, अगेन्स्ट द स्पिरिच्युअल फोर्सेस ऑफ विकेडनेस इन हेवनली प्लेसीस. हिंगा बरयला तुमी येता रागा वरवीं, तुमी येता आनी कितें पयशा वरवीं, बंगल्या वरवीं, घरा वरवीं. ना, हिंगा सांगला प्रिंसिपॅलिटीज, पावर्स हे सगळे स्पिरीट, आत्मीक. म्हणल्यार एक आत्मीक वर्ल्ड आसा, एक सांसारीक वर्ल्ड आसा. आमी सांसारीक आनी रावता. जे परी आमकां हे संवसारांत जिवंक जाय आमचे कडेन कूड आसा. पूण जे दिसा आमचें कार्य खतम, मिशन फिनिश्ड, कितें जाता? स्पिरीट आसा तो आमचो सोडून वयता आनी आमची बॉडी आसा ती मातयेंत वयता. पूण आमी कितले टायम कोणाक घासून, रबिंग, ऑयल, मसाज, फेस पॅक आनी कितें कोणाक घालतात? आनी ती कूड खंय वचपाची आसा? आनी जे देवा कडेन वचूंक आसा आमचें स्पिरीट तें वास मारता, कोणाकूच पडना. वय की ना? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आं. आतां एक माय उठली सकाळीं आनी आपणाच्या भुरग्यांची इस्कॉलाक व्हरपाक तयारी करता. ओके. आनी आतां भुरगें उठोंक ना, पूण मायचें जालें, सगळें प्रेयर केलें, मागणें केलें, सगळें केलें. आनी आतां तिचो टेम्पर मातशें वयर वयता. कित्याक भुरगें आयकना, उठना, कांय करिना, भितून न्हिदून आसला. ओके. आतां तेणें रोखडें आपणाचें मागणें केलें, हें केलें, पूण ताजें मन खंय आसा? काम करता तेजेर. ताचें मन जेजूचेर ना. आं. आतां तुका कितें आयकून येतलें तोंडांतलें? सगळें पाड उतरां. वय की ना? आं. यू आर सो लेझी, यू आर आं. भुरगीं भाशेन चडचे पयलीं कितलीं उतरां भायर. आनी मागीर म्हणटात म्हज्या भुरग्याक मागणें दवरात, तो आयकना. पूण बीज कोणें रोयली त्या भुरग्याचे जिवितान, त्या भुरग्याच्या काळजान. तुमी उलयता उतरां एक जावन आसा बीज, सीड. जोरी तर तुवें म्हणलें म्हजो आयजाया 54:13 माय चायल्ड इज थॉट ऑफ द लॉर्ड. म्हज्या भुरग्याक जेजून खूद शिकयला. ताका आसा जेजूची बुद्धी, ताका आसा जेजूचें मन. आतां तुमी तुज्या भुरग्याच्या जिवितान कसलें बीज घालता? बरेपणाचें. आनी तुमी एक दीस पळयतात. आतां एक किसान फार्मर रायट? हां, शेतकार. सॉरी, आय मिक्सिंग हिंदी एंड कोंकणी. ओके. एक शेतकार आतां तो बीज रोयता आनी मागीर तो फाल्यां येता आनी ताका फसल मेवता. वय की ना? सारकें न्हू? सारकें न्हू? हांव तुजे फिल्डान येता, तुजे शेतान येता. हांव रोखडी जाता. आयज घायल्या आयज बी घायल्या फाल्यां तांदूळ मेळटले? अरे हांव तुगेर येवपाची आसलोली. आज चेंज केलें तेणें. पूण आम क्रिस्तांव कितें कोताय? सकाळीं गेली मागण्यांनी आनी देवाक एक लिस्ट दिलो, हें करपाचें तुवें. आनी सांजे कांय जायना म्हणल्यार
देवना बेरो आयकना वय की ना कित्याक हांवूय तसलें आसलें हांव लिस्ट दितालें सकाळीं आनी सांजे पर्यंत जायना म्हळ्यार देव बेरो जाला आयको येना आमी क्रिस्तांव तसलीच न्हू पूण तो कितें सांगता जे तुमी बी रोयतात एक टायम आसता आनी ते टायमान कितें करूंक जाय पाड 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 पड की बरें बरें उलोवन देवाक आर्गां दिवंक उलोवंक जाय आमी कितें करतात सगल्यांक आसाक ताका तितल्यांकूय पाड पडो वय की ना पूण पासियेंस घेवन रावतात की ह्या सिच्युएशना वरवीं म्हाका मोगान जिवंक जाय म्हाका पासियेंसान जिवंक जाय कित्याक देव म्हाका कितें शिकयता देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता पूण आमचें कितें तूं म्हाका हें दी हांव चल्लें मागीर मेळया दुसरे प्रॉब्लेम येता तेन्ना वय की ना आनी आमचें मागणें करपाची स्टायलू आमचे बाबा 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 तुमी घरा कडेन एकामेका एश करून उलयतात तुमकां कशें लागतलें सकाळीं सवांक उठल्यार हाव यू वील लायक सकाळीं सवांक उठल्यार तुजो पूत एक बूक घेवन येता आनी मामी गूड मॉर्निंग हाव आर यू केशी आसा आयज तूं कितें करपाची आसा डाडा 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 बडा ओके मामी मागीर मेळया मागीर 12 येता पोत्तून बूक टुकटी करता पटा 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 मागीर दवरता यू वील लायक पूण जेजूक आमी कितले पावटी तशें केलां बूक टुकटे करून आमकां जालें तें केन्ना खबर जाता म्हूण तें आनी तो कितें सांगता म्हाका तुमची जायती मागणी नाका तुमी दाखलीं करा पूण मोगान करात मोकळे उलयतात ते भाशेन करात हांव तुमचो बापूय कोण आपणाचे बापूय कडेन अशें उलयता बाबा आं आमकां जाय तेन्ना केन्ना आमी कितें दी गे माय दी गे पाय बरें मस्को लायन स्लो तांकां सगळीं उतरां समजून येतात पूण जेन्ना आमचें मन तितून ना आमी कितें करून उलयतात आनी तेंच परी आमी देवाक केलां आमी मिसाक पासून वयताना मीस म्हजें सगळ्यांतलें फेवरेट म्हाका मीस म्हळ्यार चड लायक आतां म्हजें एक क्वेश्चन आसा जेन्ना तुमकां काजराचें इन्विटेशन मेळतात ओके प्रेपरेशन केन्ना चालू जाता काजराचें तुमचे क्लोज फॅमिली मेंबर आसा तेणें तुका आमंत्रण दिलां तुमचें प्रेपरेशन केन्ना स्टार्ट जाता वेन एवर यू गेट द इन्विटेशन जे परी तुका इन्विटेशन मेळ्ळां तेन्ना सावन तूं चिंता हांव लांबेले ड्रेस सांजे घालता धाकले ड्रेस सकाळीं घालता रेस्पेरार सांजे मातशे ल्हान मोच्यांचे सकाळीं मातशें उंच आं करेक्ट म्हाका हें सलूनान अपॉयंटमेंट घेवंक जाय तें करूंक जाय वय की ना आं तेंच परी मिसाची तयारी केन्ना जाता जेन्ना आमी मोतीन घालता म्हाका फाल्यां मिसांक वचूंक जाय तेन्ना सावन तुजी प्रेपरेशन चालू कित्याक तूं राजाच्या राजांक मेळपाक वयता तूं तुज्या पायक मेळूंक वयता आनी तो कोण हलको पुलको पाय न्हू जेणे आख्खें संवसार केला तो पाय आयज परी जे तेणें उलयलेलें उतर तेन्ना तेणें म्हणलें कितें म्हणलें तेणें म्हणलेलें न्हू काळोख आहा उजवाड्यो सारकें न्हू माय काळोख आहा उजवाड्यो सांगलेलें न्हू आं दाखयता तुका देवान कितें सांगलेलें जेनेसीस 1:3 शी इज माय बेस्ट स्टुडंट दॅट्स वाय ओके लेट्स रीड फ्रॉम जेनेसीस 1:1 सो शी विल अंडरस्टँड माय ऐका तुवें ऐका तू काय समजू येता न्ही थँक्यू जीजस Just tell me when I have to stop. I might go on and on.
फ्रॉम वन या फ्रॉम वन. ऐका माय, देवान कितें सांगलें तें. काळोख आहा, उजवाड येयली. अरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. ना, देवान सांगलेलें काळोख आसा, उजवाड जावन दी. सारकें न्हय. पोतून तिसरो ऐका. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. देवान म्हणलें काळोख आसा, उजवाड जावन दी. काळोख आसा. पोतून वाच. आयका मातशें. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. देवान सांगलें काळोख आसा, उजवाड जावन दी. सारकें. कितें सांगलें तांकां देवान? थँक्यू जीजस. पोतून वाच, स्लोली वाच. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. आनी उजवाड जालो. ताणें काळोखा वरवीं कितेंय उलयलें? तुवें काळोख तें उतर आयकलां थिंगा? ना. आनी आमी कितें कोत्ता? आहा तें उलयता. पूण आमी होऱ्यांनी कितें करूंक जाय? आमकां दिश्टी पडूंक जाय तें उलोवंक जाय. देवान म्हणलें उजवाड जावन दी, आनी उजवाड जालो. आमी कितें म्हणटा? देवा, हिंगा काळोख आसा, जाता जाल्यार उजवाड घाल. होय की ना? आनी तो कितें सांगता? तुमकां दिश्टी पडटा तें उलय नाका. तुमकां दिश्टी पडूंक जाय तें उलयात. उदाहरण, एग्जाम्पल. भुरगीं आयकना. आमी कितें म्हणटा? कितें करूं गो बाये, आयकना तो. वयो ना? आमी तें उलोवंक जाय की आमी म्हणूंक जाय ताजो स्वभाव जेजू क्रिस्ताचो, ताचें मन जेजू क्रिस्ताचो. तो आयकता. तो जेजू वरवीं जेजूच्या स्वभावान व्हडलो जाता. जेजू क्रिस्त म्हज्या भुरग्याक शिकयता. आतां म्हाका जाय तें उलयता की म्हाका दिश्टी पडटा तें उलयता? फरक, अंतर समजलें? हां. आतां म्हाका समज, एग्जाम्पल, नीज, वॉट इज फॉर नीज? दिम्यांनी दूख आसा. कित्याक हांवें जायते मायांक पळयल्या हिंगा दिम्यांनी प्रॉब्लम आसा. कितें म्हणटात? जाय ना गो चोडूंक वयर, दिमी मोडनाय, दूख जाता. हां. ओ, थँक्यू होली स्पिरीट. आतां म्हाका खबर आसा तुजें प्रॉब्लेम कितें. हांव तुका मेवलेली पयलीं. आतां तुकोडे पवित्र आत्मा उलयता, तुका गमून येयलें. तो तुका कितें सांगूंक सोदता? तुका दिश्टी पडटा तें उलय नाका. तुका दिश्टी पडूंक जाय तें उलय. आनी तें कितें? जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोडी मेवली. फिनिश. ताका कुर्सार मारलोले. ताच्या फीट हितून ते नेल घातलोले. ताका मारलोले. कित्याक? तुज्या दिमीक पेकोणी मेळोंक. सोजमोली? हां. आनी एक पावट. जेजून सांगलें काळोख आसा, उजवाड जावन दी. सत ओ रॉंग? हां. ना, तूं सांग. एक पावट तुका एक गमन येयलें न्हू. हांवें तुजे वयर मागणें करूंक नाका. तें तुजें आपशी वयतलें. कित्याक तुजें आतां चिंतप बदली जालां. तुजें चिंतप कितें? जेजू म्हाका पेकोणी दितलो. रॉंग. आनी जेजून कितें सांगलें? आतां चोय, जेन्ना पयलें
सगळे काळोख आसलोली. जेजूचो पवित्र आत्मो थिंगाच आसलोलो, देवूय थिंगाच आसलोलो. पूण देवाक आपणाचें तोंड उक्तें करून उतर उलोवची गरज आसलोली. जेन्ना ताणें तोंड उक्तें केलें, उतर उलयली, तेन्ना उजवाड येलो. ते पयलीं उजवाड येवंक ना. आमचे परिस्थितीन, आमचे सिच्युएशनानूय आमी तोंड उक्तें करून उलोवपाचें भोव गरजेचें. पूण कितें उलोवंक जाय? जें आमकां दिसोंक जाय. अंडरस्टँडींग? एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ओके. प्रॉवर्ब्स 18:21. आतां हें जें आमी तुका शिकयतात तें तूं आपणाच्या काळजान बरोवन दवर. कित्याक जें आमी न्हिदूंक वयता, उठ्ठा आनी जें आमी न्हिदूंक वयता, आमी दिसांनी 30,000 वरवीं उतर उलयतात. आनी हर एक उतर जें आमी उलयता जावन आसा एक बी जें आमच्या काळजान आमी रोयतात. ओके? Very important. Read, sister. Proverbs 18:21. इतल्या बरोवन कळलें न्ही माय? ओके. थँक यू जीजस. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. अगेन स्लोली. आं. तूं कितें उलयताय तूं कितें उलयताय? इंचारात. एकमेका इंचारात. तूं कितें उलयता दिसभर? इंचारा. शेजाऱ्याक इंचार. तूं कितें उलयता? इंचार. हां? कितें उलयताय? आनी मागीर तो सांगता कितें उलोवपाचें. ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण. तूं कितें उलयता? ताच्या वयल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जातलें. आतां इंचारात. तूं जिवीत उलयता, मरण उलयता? शेजाऱ्याक इंचार. यू आस्क हिम. यू आस्क हिम. हां? शेजाऱ्या केशा गो बाये, कित सांगपा गो तुका? आनी मागीर स्टार्ट. वय की ना? आनी तो कित म्हणटा? तूं कितें उलयता? तें परी तुका जिवन वो मरण फावो जातलें. जरी तर तुवें सांगलां सगळ्यां पयशांचें सगळें प्रायस वयर चडलां, आतां इतलें म्हारगे जालां, हें जालां, तें जालां, जायना गो आतां, तुका तेंच फावो जातलें. पूण जे परी तुवें सांगलें म्हाका जेजू क्रिस्ताची 2 Corinthians 8:9 Jesus Christ became poor so that I may live a life of abundance. जेजू क्रिस्त पॉवर्टी गोरीबसाणान जियलो ताकी हांव ग्रेस्त जावन जिवंक शकता. आतां ग्रेस्त म्हळ्यार कितें? पयशे घेवन सगळ्यांतलें मारगेलें गाडी, बंगलो. सारकें न्हय? तेंच तें. आमकां मेवता तें सगळें जेजू कडेन तितूनच घालूंक जाय. ना, तो सांगना तशें. म्हाजें उदाहरण. हांव म्हाजें करतालें काम जें म्हाका जेजू एकदम डीप खोलान मेवलो. हांव म्हजें काम सोडून आतां जेजूचें काम करता दीस आनी रात. जायते मनशाक गमन येवंक ना. हांवें हो निर्णय कितकोन घेवलो. आजून क्वेश्चन तीच पायना. कोण तुका सांबाळटलो? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पूण हांव तुका सांगता, जे हांवें स्टेप घेतला जेजूच्या वावरान काम करूंक, म्हाका आयज पर्यंत एकूय वस्तूची कमी जावंक ना. थँक्यू जीजस. हांव थिंगा पावची पयलीं म्हाका सगळें करून रेडी आसता. म्हजो देव दवरता. कित्याक हांवें देवाक सांगलां म्हाका एक स्थानार येवंक जाय जे परी म्हाका तुजे
उलयलेले उतराचेर अविश्वास डावट करूंक जायना. आनी हांव थिंगा पावलां की आनी जायते लोकांनी म्हाका सांगलें कोविडाच्या सिजनान कोण काम सोडटात पिशें तूं. जायते लोकांनी सांगलें. पूण हांवें कोणाचे उतराक कान दिलो जेजूचे. तेणें सांगलें मॅथ्यू 6:33 सीक गॉड सीक हिज किंगडम एवरीथींग वील बी एडीड ऑन टू यू. नाव जायतीं जाण म्हणटलीं आपूण घरा बेकार बसल्यार म्हळ्यार हांव देवाचें ना ना ना. हांव जेन्ना काम करतालें तेन्नाूय हांव देवाच्या राज्यान काम करतालें आनी तेन्ना आमकां कितलें 1 वर 2 वर 3 वरांची न्हीद. पूण आमकां गमन येना कित्याक आमकां खुशी मेळटा. तो तुका पयलें आपयतलो धाकले हिसपानी, मागीर मातशें व्हडलें, मागीर मातशें व्हडलें आनी मागीर तो तुका आख्खें आपयतलो. कित्याक जायते लोकांचें थिंकींग रॉंग आसता. जे कोण बेकार आसा ते देवाच्या राज्यान येवन काम करूंक जाय ना. जे पुरी तुवें आसा थंयच तूं चालू कर धाकले हिसपानी आनी तो तुका एक पोजिशनान हाडटलो जी तो तुका सांगतलो आतां तूं म्हजें यो आनी म्हजें बराबरूच आख्खो दीस आनी रात काम कर. थँक्यू जीजस. एम आय हॅपी नाव? Oh, I'm very happy now. Is it stress free? No stress. But do I work more? Yes. In office 8 वरां 9 वरां होय की ना. हिंगा आख्खोय दीस काम करता पूण थकना. There's a difference. What are the words you speak? जे तूं उतर उलयता ते पुरी तुका फावो जातले. जेन्ना हें म्हाका घडोवन येयलें समजून येयलें हांव न्हिदता आसतना आनी उठ्ठा आसतना जे परी हांव न्हिदता हांव कितें उलयतां कोणा कडेन उलयतां त्या मनशाक एडिफिकेशन ताका तें स्ट्रॉंग करता ओ ताका तोडता. एफिशियन्स 4:29 जे आमी उतर उलयता आमी विचारूंक जाय दुसऱ्या मनशाक तें सोडयता की खाला घालता. जोरी तर आमची उतरां कोणाक खाला घालता म्हणपाची गरज ना कित्याक तूं मरण उलयता. ती उतर जेजून सांगला तूं जिवीत उलयता मरण उलयता ते आमकांच न्हू आमी सगळ्या वरवीं उलयता सगळ्या लोकां वरवीं तांकां. आतां तुमी हिंगासून गेली ओके उदाहरण हांवें सांगूंक जाता ताका तूं जाणा हें मातशें बरें कोण आयकतालें तें दुसरें जाणा हिंग थिंग चोयता मुगो. तेश कोन्न सांगों जाता खऱ्यांनी सांगोंक जाता पूण आमी आतां जे आत्मिकान जियेतात की आमी तें करूंक फावो न्हय. जे परी आमी दुसऱ्याच्या फाटल्यान उलयला इवन देन इन द स्पिरीट इट इज वर्किंग. आमी जे मनीस तुजे मुखार आसो नासो फरक पडना पूण जे तूं वरवीं मनशा वरवीं उतर उलयता तेका लागता. जोरी तर तुवें वायट उलयला आनी ते मनशाक तो बावार्थी ताका पडूंक ना तें तुजे वरवीं पोत्तून येतलें. एनी वर्ड आमकां कितें दिसा गाडयो मारल्यारूच वायट उलोवप पूण जोरी तर हांवें तुका सांगलें ओके एग्जाम्पल पिशें मुगो तूं इट्स अ गुड वर्ड ऑर अ बॅड वर्ड. ते ताका वयर चडयता पिशें म्हणल्यार सोकलाक घालता करेक्ट सिंपल वर्ड पूण सारकें बॅड. आनी तेच आमकां एफिशियन्स 4:29 सांगता. रीड स्लोली हा सिस्टर. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा न्हू ताका तकली ना तुमच्या तोंडांतलीं भायर सोदतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हू. तुमच्या तोंडांतली उतरां भायर सरता ती
मर्यादेची, कोणाक बळ दिवपाची, कोणाक वयर चडोवपाची, कोणाक धीर दिवपाची ना जाल्यार उलोय नाका. उलयल्या परस शट युअर माउथ. तुजें तोंड बंद कर. तुका जरी तर कोणा वरवीं राग आसा, बरें उलोवंक जायना, उलय नाकात, कांयच उलय नाकात, उगी रावात. उगी रावल्यार तें आनीकूय बरें, अदिकूय बरें. पूण जरी तर तुमी वायट उलयताय, तुमी बीग घालता, तेजो तुमकां फसल मेळटलो. मागीर तुमी म्हणटा म्हजें जिवितान कांय जायना, जेजू कितें हूंय ओडला, कोणें हें तंत्र मंत्र केलां आसतलें, कोणें हें केलें आसतलें, कोणें कांय करूंक ना, तुमच्या उतरांनी ब्लॉक घातला. करेक्ट? पूण आतां सिस्टर आमची इतली संवय जाली ना ती मातशें चड डिफिकल्ट लागता. आतां तोंडार जाय अशें जाता. Very simple. She's correcting herself. Once she says that, then no, stop. That is a good thing of her. You know why? Okay, let's do one exercise. Okay? तुमच्या मनांत नंबर चिंतात 1 ते 100. 1 2 3 हय मना ना 1 to 100 या. पूण जेन्ना तुमी म्हजे आवाज आयकतात आनी हांव उलयता उतर तें तुमी म्हणूंक जाय फोर्सान. पूण हिंगा नंबर कावंट करूंक बंद करी नाका. कळ्ळें? इन्स्ट्रक्शन कळ्ळें? पोतून सांगता. तुमी तुमच्या मनान नंबर चिंतात 1 ते 100. ओके? पूण जेन्ना जेन्ना म्हजे आवाज तुमकां आयकूं येता आनी हांव उलयता उतरां, तुमी तुमचें तोंड उक्तें करून तेंच म्हणत, पूण नंबर कावंटींग बंद करी नाका. ओके? स्टार्ट. हालेलुया. थँक यू जीजस. देवा कारगा. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं बोव व्हरतो. नमस्कार. आतां तुमकां समजलें? जेजून मनशाक इतको अशें करून रचला की जे आमचे मनान चलता आनी समज तुका देंवचारान एक विचार दिला. ओके? विचार दिला, नश्ट विचार दिला कोणा वरवीं. तुका राग आसा, तुका कितें आसा. ओके? आतां तुजें तोंड उक्तें करून ताका येता, पूण तूं निर्णय घेता तें म्हाज्या मनान चिंतप येता, हांव तेजे वरवीं उलोवचें ना, हांव डेलिब्रेटली फोर्सान म्हजें तोंड उक्तें करून वचन सांगता तें उलयता. देवाचें उतर कितें सांगता तें उलयता. आतां म्हाका समज एकोडे राग आसा आनी हांव म्हणटा ना 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 ना, थँक्यू जीजस, तुवें म्हाज्या भितर मोग बोल्ला आनी हो मोग पवित्र आत्मा वरवीं म्हज्या काळजांत आसा आनी हो मोग ताज्या काळजान हांव घालता. आतां कितें करता? आतां तें चिंतप जें येता गेलें न्ही. कित्याक आतां उलयता तेजेर तुजो मन पूण एक मातशें एक हें आसा. आतां समज एका जिमाक वचपाक जाय, ताणें एक दीस गेल्यार तेजें फुलतलें? अशें करून येतलो घरा कडेन आनी डॅडाक सांगतलो येयले म्हाजे मसल्स. एकूच दिसान सद्दां 5 मिनट गेल्यार ताणें सद्दां वचोंक जाय मिनिमम 40 मिनिट्स. सद्दां दर एक दिसा वचूंक जाय 40 मिनिट. तेंच परी दर एक दिसा आमकांय प्रॅक्टीस करूंक जाय तें उतर पोतून आनी पोतून आनी पोतून आनी पोतून आनी पोतून. कित्याक देवाचें उतर सांगता जें तुमच्या काळजान भरून भरून आसा तें व्हांवता तुमच्या तोंडांतलें. जरी तर तुमच्या काळजान भरून आसा तेजें हें जावं, ताजें तें जावं, ताजें तें जावं, तें जावं, पडक्कन कितें येता? तर कोणाची जिम्मेदारी तें चेंज करप भितर आसा तें. आतां समज एक
बालदी आसा ओके बुरशें उदकांनी बालदी आसा आनी हांव नळ सोडटा आनी हांव वयता म्हणजे काम करता सगळें करता कितें जातलें तें मेळ्ळें उदकाक सगळें भायर सरोन आतां तेजे भितर बरें उदक आसतलें तेच परी तुमी टिचींग चालू करून बरोवन 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 म्हणून बरोवन म्हणून बरोवन म्हणून तुमचे भितर बॅड हॅबीट आसाय ते सगळें वयतले आतां तुमकां दांत घासपाक कोणें उगडास करूंक जाय सकाळीं हां कित्याक ती हॅबीट जालो आहा वय की ना तेंच परी तुमी देवाचें उतर उलोवंक हॅबीट करूंक जाय पयल 2 weeks 3 weeks वेरी डिफिकल्ट कठीण जायना आनी परत परत तुका सयतान तेंच गो तूं पोतून कितें म्हणटा तूं कितलें पावट बंद दवरपाचें तुगे तोंड पूण जें तुवें तुज्या मनाक आनी काळजाक ट्रेन केलें आनी ट्रेन केलें 1 म्हयन्यान तूं पळयतलें तुजें जिवीत तुजें हेल्थ तुजें रिलेशनशिप्स संबंद शेजाऱ्या लागीं आपणाचे घरच्या लागीं सगळ्या लागीं चेंज पूण तुवें तें जें परी तुका कापडां घालता न्ही तुका बरें दिसना कापडां घालता वो ना की राग येता कपडा काडटा रागान आतां विसरची ना ती ओय की ना हा थँक्यू जिजस आतां भुरगीं बेजार करता भुरगीं तुमचे आतां तुमी शिकतात आं समज उदाहरण तुमी आतां पोतून गेले युट्यूबाचेर हे टिचींग पोतून घेतले पोतून आयकली आनी तुमी बसून बरयतात आनी थिंगा भुरगें क्रू 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 मामी हें जाय मामी तें जाय बेजार करता तुमी बेजार ते आतां आमी गोवन येयला आमची भुरगीं न्हय आमचे विरोध जे आत्मो तांकां जोखडून दवरला ते आमचे विरोध येता कित्याक आमचो भावाट अनभाव कित्याक आतां आमकां कितें दिसता आतां ना तें स्पिरीट तुजे विरोध येता तें तूं ताका बांद आनी तूं एंजल्स ऑफ पीस शांतीचे दुतांक रिलीज कर सगळें जाता उतरांनी उलोवंक भोव गरजेचें उलोयना आत्मिकान कांय जायना आतां तूं समज तो आपणाचे लिसांव शिंकपाक गेला ओके उदाहरण आनी ताच्या पापान ताच्या बँकान 50,000 घातला आनी ताका सांगला पुता हांवें तुज्या बँकान पयशे घातला तुमी आतां तूं वचून घेयात पूण तो सांजे कॉल करता आनी सांगता पयशे मेळोना म्हणटा पयशे मेळोना तो आपणाचे पोत्तून चॅक करता थिंगा दाखयला पयशे गेले म्हूण दुसरे दिसा पोत्तून कॉल करता आनी सांगता पयशे येवंक ना कित्याक चेडो उठोवंक बँकांतूच वचोंक ना घरा कडेन बसून सांगता पयशे मेळोंक ना ताणें कितें करूंक जाय बँकांत वचोंक जाय चॅक बरोवंक जाय चॅक दिवंक जाय आनी तेन्ना ताका पयशे मेळटले नाजाल्यार ATMान कार्ड घालून पिन नंबर घालून उलोवंक जाय काडूंक जाय वय की ना तेच परी देवाचें उतर आमचे भागान लायफाचे हर एक भागान फायनान्स रिलेशनशिप्स जे तुका जाय सगळें दिलोलें आसा पूण तुवें आपणाचें तोंड उक्तें करून आतां जरी तर ताणें पिन नंबर रॉंग घायल्यार ताका पयशे मेळटात आनी आमी म्हणटात जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवतली सारकी पिन नंबर आमी रॉंग पिन नंबर घालता आनी मागीर जेजूक सांगता पेकोणी येवंकूच ना तर रॉंग पिन नंबर घालता आनी सांगता पयशे येवंकूच ना पळय कोणाचें फॉल्ट आमी उतर रॉंग उलयतात आनी मागीर जेजूक सांगता तुजी गुन्यांव तुवें करूंक ना येस आतां म्हागे जिवितांकूय हें उतर आतां मेळ्ळें म्हणून उतर हाडलें बट नो एक्सप्लेनेशन लायक दीस लायक हाव ब्रदर जॉन्सन लायक दॅट लायक पप्पा नो एक्सप्लेनेशन पूण आतां म्हागे चेडो आहा तो आतां म्हाका विचारता वेन
जेन्ना ह्या उतरां तूं नाहल्ली तेन्ना कितली मिरेकल्स हॅज हॅपन्ड हम्म. इन माय लायफ, हम्म. कितलीं जालीं. हम्म. आनी आतां तूं कितें सांगल्या ह्या उतरान तेन्ना जालें, हम्म. आनी आतां तूं हें न्यू कितें हम्म. बिलिवींग बट तेका तें उतर भायर काडना म्हूण यू हॅव टू से इट. हम्म. तेन्ना जातोलें तो म्हूण हेजे पयलीं जालें. आनी आतां कितें हें न्यू उतर म्हणप व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आं सो इवन आमच्या जिवितान तिणें कितें सांगलें ताचो पूच सांगता पयलीं आमी तितलीं उतरांनी नाहलीं पूण तरी आसतना मिलाग्री जातालीं. आतां तूं हें नवें कितें घेवन येयला वय की ना. सी हें जावन आसा मसी. वॉट इज मसी? काकूत. जेजूची काकूत. ओके. जेन्ना आमी सुरवातेक येता कोण येता जेजूच्या मोगाक की आपणाच्या पेकोणेक येतात. हांव गेलोलें म्हजे पेकोणेक. हांव वचूंक ना जेजू क्रिस्ताक चे आयकोंक आनी ताजे पाटलाव करूंक. ना 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 म्हाका जाय जाल्यार तूं म्हाका पेकोणी दी हांव चल्लें. आतां तुमी पासून जे परी तुमी पयलीं रिट्रिटाक गेल्या याद करात कित्याक गेल्ले तुमी फकत आपणाचे पेकोणी घेवंक. आनी तो जावन आसा लवींग फादर एकदम मोगाळ. तो ना म्हणना जेजून आमचो इतलो मोग केलो. जॉन 3:16 सांगता तेणें आपणाचे एकूच पुताक आमकां सोडूंक धाडला. आतां तुमी चिंतात एक रूम आसा आनी त्या रुमान सगळ्यांतले सगळे नश्ट रेपिस्ट ड्रगिस्ट वायट करता ते 10 मनशां आसात. ओके ओके. थँक्यू जीजस. तें जावन आसा फ्युचर प्रिचर. एमेन. आतां आमचें बॅटल खंय आसा मनांत. आतां तें आमकां डिस्टर्ब करता ना ना. ताचें काम तें खेवपाचें पूण तुमचें मन हूंय जेजू म्हाका तूं जाय म्हाका तुजें उतर जाय. कित्याक आमी हे घरांतली भायर सोदतना जायती आवाज येतात वय की ना. जायती डिस्टर्बन्सात येतात. पयशांनी प्रॉब्लम, कुडींनी प्रॉब्लम, शेजाऱ्या लागीं प्रॉब्लम, इगोर्जेन प्रॉब्लम, आनी खंय इस्कॉलान प्रॉब्लम वय की ना. आनी आमचो मन बाटो जालो. पूण तो कितें सांगता तुमी म्हाका सोदात म्हजे नियमाक सोदात ताचो पालन करतात तुमकां जाय तें तुमी घेयात. आतां तुमचें दान ताजे वयर उडलें. थिंगा आसलेलें तेन्ना सगळीं थिंगा. आतां सगळीं हिंगा. आसा फर्क. तुमी तुमच्या मनाक सांगूंक जाय तें हूंय रावंक जाय. आमच्या क्लासीन तुमी केदेला पयल्यार तुमी येयल्यार आमी भुरग्यांक केन्ना भायर धाडना कित्याक ती जावन आमचें बेस्ट ट्रेनींग की हांव म्हज्या मनाक कोणाचें उतर आयकूंक अनुमती दिता. ते भुरगे करता तेजेर म्हजो ध्यान आसा की जेजूचें जें उतर परगट जाता तेजेर म्हजें ध्यान आसा. जें तूं हिंगा टेस्ट पास करता तुमी भायर गेल्यात देखून तुमकां तुरंत उगडास येतलो हांव कितें उलयतां हें देवाचें उतर न्हय. समजलें. आमचे वयर इट डिपेंड्स ऑन अस. आमचे कडेन आसा आमचें डिसिशन. आमकां आमचें मन कोणाक दिवंक जाय सैतानाक दिवंक जाय. आतां जेजू येता आसतना तो मामा मेरीचें वूम ही केम कुसव्यांतल्यान येयला वय की ना. तो लिपून येयलोलो सगळ्या मुखार येयलोलो. ताणें येवन आमकां ह्या संवसारान कितें कोण अधिकारान जिवंक जाय तें दाखयलां. जेनेसीस 1:26 जेन्ना जेजून हें सृश्टी केल्या ओके ताणें कितें सांगलें हांव आनी मनशां आमी दोगांय मेळून ह्या संवसाराचेर अधिकार करुया वय की ना माय. वय न्ही. हां वय म्हणटा ती सारकें. हां वय बाय सारकें. देवान सांगलें आमी आनी मनशां मेळोन हे संवसाराचेर अधिकार घेवया. सारकें सारकें.
What's the answer? Put KJV version, okay? Put KJV. Yeah. Okay. Read, sister. ऐका आता देवान हे आख्खे संसार केला त्यांना कोणाक अधिकार दिला ते आम्ही पळोवया. ओके. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचूया. आमच्या रुपाचो आनी आमचेच सारक्याचो. आमी देव ना, आमी देवा भाशेन. आमी देव. जायती लोक चुकल्यात, जायती लोक समजता आपण देव म्हणून. ना, आमी देवा भाशेन. मागीर आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. read again the first part. आनी सोमदिरांतल्या मासळ्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. तो दोनीपण कोण? तो आनी हांव दोनीपण. तो आनी हांव, तो आनी आमी. आ आ पूण आमी कितली जाण सांगता देवा हिंगा यो आनी कितें कर. आनी तो कितें सांगता? हांवें सोंपयलां. तुमी अधिकार घेयात, तुमी आपणाचें तोंड उक्तें करात, तुमी विश्वास करात आनी तुमी पळात. कित्याक आमी देव न्हय, पूण आमी देवा भाशेन. आनी ताणें कितें केलें? कुड्ड्याक सांगलेलें, बाबा बाबा तुका दिश्टी पडना रे, आतां हांवें कितें करूंचें? बाप्पा लागीं आतां म्हाका मागणें करूंक जाय. आनी तो दिम्याचेर गेलो आनी मागणें करूंक लागलें. होय न्ही? हा अयो ना. कितली विश्वासी आसा हिंगात म्हाका सांगात. कोण ना विश्वासी हिंगा? ए हें कितें? आम चोयता किती हाय कितली हाय, मागीर तें कितें जातलें. माय सार घाल न्ही. विश्वासी आसा जाल्यार सार घाल न्हू वयर. आ विश्वासी ना हिंगा कोणूच? आ आसा वय ना? हात वयर काडात रे बाबा. सायबा बोगोश. थँक यू जीजस. ओके, लेट्स गो टू मार्क 16:18. जोरी तर तुम्ही विश्वासी तुम्ही मानून घेतात, म्हजे एक प्रश्न आसा. 18 16:18. ओके. भावार दोतोल्या सोवे. ऐका आता अँड गो व्हेरी स्लो सिस्टर. भावार दोतोल्या सोवे. सगळें पयलें कितें जाय? मागणें. वात लावपाची, गालंड, हार हार चोडपाची, दिम्यांनी वचूंकची. आ व्हडल्यान व्हडल्यान बोब मारून रोजार करपाची. कितें जाय? भावार्थ. भावार्थाचो अर्थ कितें? बिलीव मीन्स वॉट? बिलीव इज डिफरंट, फेथ इज डिफरंट. बिलीव my action corresponding to the message. माय तुज फाटल्यान चोय कितें आहा? आतां तुवें म्हजे उतरांचेर विश्वास केलो देखून तुवें अशें फाटल्यान कोण पयला, वय की ना? ताका म्हणटा बिलीव. जे पोरी तुवें विश्वास केलो आतां तुजें एक्शन जालें. एक्शन कितें? फाटल्यान वळून पळोवपाचें. जे पोरी आमी देवाचें उतर मानता आमी एक्शन करतात.
आतां म्हाका दिसता म्हाजें दिमी आतां बाय द स्ट्रायप्स एंड वुंड्स ऑफ जीजस आय एम हील्ड. हांव मानता, हांव विश्वास करता ताच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. आतां म्हजो कार्य कितें? हांव चलता ते भाशेन हांव सांगता थँक्यू जीजस म्हाका पेकोवणी मेवली. आर्गा तुका जेजू म्हाका पेकोवणी मेवली. आनी हांव काम करीत आसा, चलत आसा आनी कांय म्हणपाची गरज हांव दिसना. तेका म्हणटात विश्वास. बरयात. माय एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज. कॅन यू से इट इन कोंकणी सिस्टर? जेन्ना आमी आतां हांव तुका परत सांगू मेसेज आय हॅव रिसिव्ड. आतां हांव तुका सांगू फाटल्यान सोरोप आसा. तूं मानता? मानना न्हू. देखून तुवें फाटल्यान ओडूंक चोंक ना. तेंच परी आमी देवाचें उतर मानना जाल्यार आमचें एक्शन आसूंचें ना. जे परी आमी मानून घेतात की आमचें जिवीत आत्मीक, आमी कुडींतलें जियेना, आमी संवसारांत आसा पूण आमचें मन स्वर्गाचें, आमचें मन जेजू क्रिस्ताचें. पूण आमी तें मानून घेवंक जाय, विश्वास करूंक जाय. जेन्ना आमी विश्वास करता आमी मानतलें ती म्हजी वरवीं येना, ती म्हजी वरवीं वायट करना, तिजी भितर आसा आत्मो म्हजे ताय विरोध येता. फरक समजलें? अंडरस्टूड? माय कळ्ळें? आं? विश्वास म्हळ्यार कितें? विश्वास करप म्हळ्यार कितें? देवाच्या बावाट धरून मागीर आनीक एक गरजेचें हें करूंक जाय. हांव जोरी तर कितें मानता ताका एक्शन आसूंक जाय, कार्य आसूंक जाय. एग्जाम्पल, तेणें ताजे पायचे उलयलेले उतरार विश्वास करूंक ना. पायन सांगलां हांवें तुज्या बँकाच्या अकावंटान पयशे घातला, पूण ताका विश्वास ना. विश्वास ना लेगून तो पोत्तून पोत्तून पायक तेंच सांगता ना म्हाका पयशे मेळूंक ना, ना म्हाका पयशे मेळूंक ना, ना म्हाका पयशे मेळूंक ना. जोरी तर ताणें आपणाचे पायचेर विश्वास केलेले उतराचेर तो वयतलो काडून. आतां तुमची भुरग्यांची फीज आसा भरपाची. तुमच्या भुरग्यांनी एक फावटी येवंक तुमकां सांगला माय तूं फाल्यां येतली न्हू, सारकी न्हू, सारकी खबर न्हू, तूं फाल्यां येता न्हू फीज भरूंक? विचारता परत परत. हां, एक वर जाता माय फाल्यां येतो न्ही, विसरची ना न्ही. येतात 7 मागीर 8 मागीर 9 मागीर 10 उगडास करूंक. कित्याक? विश्वास करता. म्हाज्या पायन मायन सांगलां फाल्यां हांव येता, तुजें फीज दिवंक येता, जालें. होय की न्हय? देन म्हजे नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली. पळयट आं, म्हज्या नांवान विश्वास करतल्या मनशांक पयलो कितलें कोत्ता? कितें कोत्ता? देंवचार काडटा. पूण जे आमी कोणाक अशें करूंक वयता, कोण बोब मारता, आमी कितें करता? तेजे वयर हात घाल नाका, ते तुजेर येतले. आं? होय की ना? कित्याक चोयल्यार एशकों वचपाचें. हां? दुसरें, अन्य भाशांनी उलयतली. उलयतात? आं? खबर वयना कितें? होय न्हू? तिसरें, सोरोप धरतली. आतां हें म्हणल्यार असून ते आतां क्लास जाले उपरांत सोरपा दोना काय आं? हांव विश्वास कोत म्हूण तें क्लासीन सांगलें सोरोप धर म्हूण, तेश कोन न्हू तें. सोरोप म्हळ्यार आमचे विरोध येता ते पावर्स. स्पिरीट ऑफ एंगर, इरिटेशन, जेलसी, प्रायड, all kinds of evil spirits are the okay. Then आनी जीव काडपाचे कितेंय ती पियेतीत. आतां जायतीं जाणां आमी वखदां घेतात. होय की ना? आं? केन्ना केन्ना आमी कितें म्हणटात? तें वखद घेवन म्हाका पोतून एशें जाता, तेशें जाता. पूण हें कितें म्हणटा? जोरी तर तूं जोरी तर तूं मानता तें वखद जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें रगत. जोरी तर तूं मानता तें तुका वायट जावंक फावो न्हय. केन्ना केन्ना आमी सांगतात न्हू कोणें कितें घातलां, कोणें कितें केलां,
जोरी तर तूं मानता तुवें तें बेसांव दिलां आनी तूं मानता तें कूड आनी रगत जेजूचें तें तुका लागूंक जाता. आनी चवथें, पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी कोत्तली. पिडेवंताचेर हात धरून ती शुअर मरतली. मरतली ना. जोरी तर तूं विश्वास करता आयज पर्यंत तुवें कोणाचेर हात धरून मागणें केला. देखून हांवें सुरवातेक विचारलेले हिंगा कितली विश्वासी आसात. जोरी तर तूं मानता हांव विश्वासी, हे 4 वस्तू करपाचो तुजो अधिकार. युअर रायट. द फर्स्ट इज कास्ट आउट डिमन्स, देंवचाराक भायर काडूंक. दुसरें जावन आसा अन्य भाशांनी उलोवंक. तिसरें जावन आसा तूं सोरपाक लेगीन धरूंक तुका तें वायट जावचें ना. जोरी तो तुका कोणें एका भाशेन दिल्यार तेंय तुका वायट जावचें ना. आनी चवथें म्हणल्यार जोरी तर हांवें कोणाय बिमारीचे हात धरल्यार ताका पेकोणी मेळोवंकूच जाय. पूण हे 4 वस्तू तुवें तेन्ना करूंक जाता जेन्ना तूं विश्वास करता. आनी विश्वास करूंक म्हणल्यार कितें, कार्य करपाचें. हांव विश्वास करता म्हजे भितर आसा तो जेजूचो आत्मो, तो भायर आसा ते आत्म्या वरवीं ओड. देखून हांव ताजेर हात धरून ताका अंडरस्टँड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. एनी क्वेश्चन सो फार? क्वेश्चन आसा हिंगा पर्यंत तुमकां सुजमोली? आयज भायर वताना तुमच्या उतरांचेर ध्यान दी. जे परी तुमी दांत घासता तुमकां कोणें उगडास करूंक जाय सकाळीं राती तुमी उठ्ठात आनी दांत घासतात. तें परी एक हॅबीट जाला. तेंच परी देवाचें उतर पोत्तून आनी पोत्तून तुमच्या तोंडांतलें भायर सरूंक तुमी एक हॅबीट करूंक जाय. आनी तुमी एक कम्युनिटी, तुमी एकमेकाक एनकरेज करूंक जाय. आतां समज तेणें कितें म्हणलें, हांवें म्हणून ए सिस्टर एंड्या रॉंग 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 अधिकार करून ना 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 ना. आमी शिकलोली न्हू ते दीस क्लासीन आमच्या उतरांचेर मातशें म्हाका दिसता हें मातशें सारकें न्हय म्हूण करेक्शन करुया. आतां ताणें ऑफेन्स घेवंक जाय, ताका वायट दिसूंक जाय ना. जितलें तूं खालती जाता, जितलें तूं आपणाक सकयल घेता तितलो तुका देव वयर चडयता. जेम्स, no problem. James 4:6. James 4:6. Always remember, right, okay, in English. What the other person does to me is not my business. What is my response to what the other person does is my business. Again, what another person does to me is not my business. Okay, but what is my response to what other person does to me is my business. Example, I am in the office, somebody is coming against me. Okay, okay, sorry. दुसरो मनीस जो म्हजे वरवीं कितें करता तें म्हजें बिजनस न्हय. दुसरो मनीस जे म्हजे वरवीं करता वायट तें म्हजें बिजनस न्हय. पूण म्हाजें ताचे वरवीं रिस्पॉन्स कितें, रिस्पॉन्स जबाब कितें तें म्हजें बिजनस. ते वायट सिट्युएशनान म्हजो जबाब कितें तें म्हजे उपर डिसिशन आसा. हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक जाता, हांवें सैताना प्रमाणे जाता. जे परी तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे करता, तूं खालतीकायेन जियेता तितलो तितलो देव तुका वयर चडत वतलो. हें पळयात. जेम्स 4:6 सिस्टर. It is Jacob, no? जेम्स. अच्छा, जेम्स इज जैकोब इन कोंकणी. ओके ओके. 6, no? या 4:6 या. तोरी तो ओदीक
उदारपणान आपली दयाळाय आमकां भोगूंक दिता. ह्या पासत पवित्र पुस्तक सांगता, देव गोरविश्टांक जळटा. देव वॉट इज दॅट अगेन? गोरविश्टांक गोरविश्टांक जळटा. ताका गोरविश्ट मनीस बरें लागना? नो, रॉंग. तांचे भितर गोरविदादाची आत्मो आसा, तेजे विरोध येता. तो मनशा विरोध येना. अंतर आयकून घेयात. अंडरस्टँड दिस, व्हेरी इम्पॉर्टंट. गॉड resist the pride means he resists the spirit operating in them. जेजू कोणा विरोध येता? मनशा विरोध येना, पूण जो आत्मो तांचे भितर आसा ताचे विरोध येता. कित्याक आमचे जिवीत जावन आसा आत्मीक. आमचे बॅटल झूज आसा ते मनशाताय न्हय, ताचे भितर वावुरत्या आत्म्या वरवीं आसा. अंडरस्टँडिंग? सो इफ सम नेबर हांवें कित्याक मूड मॉर्निंग म्हणूंक जाय, तेका म्हणून दी पयलें. तें येयलें तुजे विरोध? ना. तेज भितर आहा गोरविदादाचो आत्मो तुजे विरोध येयला. आतां तुवें ताका जबाब केसे दिले तें तुका मनान दवरूंक जाय. जेजूच्या उतरा प्रमाणे हांवें जबाब दिला की म्हज्या फ्लॅश मनाच्या वरवीं हांवें ताका उतर दे. म्हजें काम मन कितें सांगता, हांवें कितें म्हणूंक जाय पयलें तेका म्हणून दी. तेका सोकला वचून दी पयलें. हांवें कितें वचूंक जाय, वय की ना? पूण जेजूचें उतर कितें सांगता? जे पोरी तूं आपणाच्या सकल घालता तो तुका वयर चडयता. एग्जाम्पल जोझफ, आदले कोरांतलो जोझफ. ताका विकलोलो ताच्या आपणाच्या भावांनी. ताणें वायट मानून घेतलें ना. ताचें मन खूंय आसलेलें? तें ड्रिमाचेर जे देवान ताका दिलोलें सपनान, की सगळीं तुजे वरवीं भावतलीं म्हूण. ताचें थिंगा. आतां तो थिंगा स्लेव गुलाम दिसता. तो राजा जावपाचो आसा दिसता कोण ताज्या मुखार. पूण तो आत्मिकान जियेतालो? होय. ताचे संबंद आपणाचे पायचे कसले आसले? एकदम गोठ. ताणें म्हणलें हें जें जाता तें म्हजे ट्रेनिंगाक लागून. आतां समज ताका आयज सोपोन येयलें आनी फाल्यां तो इजिप्टाचो गव्हर्नर जालो, ताका सांबाळूंक जाता तें पोजिशन? जायना. पूण ताजें जें ट्रेनिंग जालें हिंगासान थिंगासान, आतां ताका इजिप्टाची सगळी म्हायती येयली. आतां तो एक बरो गव्हर्नर जाला. तेच परी जेन्ना आमचे विरुद्ध कोण येता आनी आमी देवा उतराचे प्रमाणे वावुरता, आमकां ना ते कमी आसा ते देव आमकां मजबूत कोत्ता आनी मागीर सडनली तुमचें प्रमोशन तुमकां दिश्टी पडटा. थँक्यू जीजस. सी 1 Peter 3:9 हें जें स्क्रिप्चर हांव तुमकां शिकयता न्ही, हें म्हाजें सगळें पयलीं स्क्रिप्चर. आनी हांव हें स्क्रिप्चर ऑलमोस्ट 2 years 2 वर्सां एवरी डे कंटिन्यूस म्हणीत आहलें. कित्याक म्हाका 10 वर्सांतल्यान म्हाका खबर पासून ना, म्हजे मनांतलें गेलें आसतलें कोणें म्हाका कितें सांगलेलें. पूण पवित्र जो म्हाका याद दिता हांव तांकां बक्षीत गेलें आनी आयज हांव हे दीस पळोवंक पावलां. आयज हांव असले जाग्यार पावला की म्हाका लोकांचे अकावंट ना. कोणें कितें म्हणल्यार तें तांकां, म्हाका कांय लागूना. म्हजें कार्य जावन आसा तांकां जेजूचो मोग दिवंक, जेजूचें उतर दिवंक आनी चलो लागूं. आनी तें जावन आमचें तुमचें हर एक्याचें कार्य जें तुमी हें केल्यार न्ही, तुमचो हो गांव सारको जावन आसतलो देवाचे मोगाचो आगापे लाव, अनकंडिशनल लाव. आनी लोक हिंगा सोदीत येतलो. तें हूंय हा तें बरें जाता. थिंगा सगळीं एकठांय जाता, देवाचें उतर शिंगतात. होय की ना? थँक्यू जीजस. ओके, 1 Peter 3:9
वायट कोदींच वायटान Time. फारीक करूं नाकात व बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात Puttur, that only, but very slowly. वायट कोदींच वायटान फारीक वायट केदीच वायटान फारीक करूं ना. तेणें म्हाका पिशें म्हणलें, तेका येवन सॉरी म्हणून दी, मागीर तेका हांव वचून पळयतां. तेणें म्हाजे चेड्याक अशें कितें केल्या, कितें सांगलें, कितें म्हणलें म्हाज्या भुरग्याक, ताका अधिकार ना म्हज्या भुरग्याक थंय उलोवंक. जाता? इस्कलांनी जाता? हां? होय ना? इगर्जेन जाता? सगळ्यांचें नांव काडलेलें, म्हजें नांव येवंक ना. हांवें पासून हेल्प केलोलें. जाता? आनी मागीर तें मनशा कडेन आमी उलयना, कित्याक ती म्हजी नांव इसरोली म्हणपाक. होय की ना? जाता न्हू? आनी तो कितें सांगता? वायटा वरवीं वायट दिनाका, पूण संवसाराचे नियम कितें? टीट फॉर टॅट. तुवें म्हाका केलां, हांव तुका तेच परी करता. जेजू जो खुर्सार आसलेलो ताणें तेच केलें. जेजूक जाय जाल्यार ताणें एकूच उतरांनी आंच दुताक आपोवंक सगळ्यांक काबार करूंक जातालें, पूण ताणें कितें सांगलें? बापा, तांकां तूं बोगोस, तांकां खबर ना ती कितें कोत्तात ती. आमच्यांनी तें म्हणूंक जाता? जायना. पूण जोरी तर आमी आमचे भितर आसा देव मानता, त्याच्या बळांनी आमकां करूंक फावो जाता. देन व बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात. बेमानी उरफाटी तांकां बरें मागात. कोण म्हजे विरुद्ध येता, हांव ताका आशिर्वाद दिवंक जाता? हांव पयलें चिंतालें, हांव ताका बक्षिता, हांव ताका हें करता, पूण हांवें आशिर्वाद कित्याक दिवंक जाय? ताणें म्हाका कांय करूंक ना. पूण जोरी तर आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद मागोना, तुमी पळयात आमच्या आशिर्वादाक कितें जातात. देन अशेंच करून देवान तुमकां आपयल्यान आनी हे पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचेर जातलें. आशिर्वादाचें दायज तुमचेर जातलें, पूण तुमी करूंक ना. तुमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद दिवंक ना. तुमचे आशिर्वाद कितको येता तुमकां? अंडरस्टँडींग? देखून आमी जावती पावटी सांगता, म्हजे जिवितांत कांय जायना, वस्तू मुखार वचत ना, ताका बोटीचेर वचूंक ना, ताका हें जावंक ना, ताका तें जावंक ना, ताका. तुमी पळयात तुमच्या उतरांनी तुमचें वायट धरप भितर तुमी तुमचे आशिर्वाद थांबयला, आनीक कोणान थांबोवंक ना. बिटरनेस, unforgiveness is the biggest blessing blocker. Bitterness? कोडसान. Unforgiveness? बोगसणे ना दिवचे. सगळें व्हडलें कारण तुमचे आशिर्वाद तुमकां फावो ना जावच्याक. कोडसान आनी दुसऱ्यांक बोगसणे ना दिवचे. आतां तुमकां तुमचे भितर बोगसणे नाका दिवंक? कोडसान दिवंक भितर जाय? फायदो आसा धरून भितर? जे तुमी तुमचे भितर रोयता तेंच तुमकां फावो जातलें. जे परी तुमी आशिर्वाद दितात तें परी तुमचे जिवितान आशिर्वादाचो फ्लड. इट विल बी लायक अ फ्लड इन युअर लायफ. पावस येता न्हू? व्हांवन व्हांवन येता न्हू? तशें करून आशिर्वाद तुमचे जिवितान येतले, जोरी तर तुवें नियमाचो पालन केल्यार. नियम म्हणल्यार कितें? कायदो म्हणल्यार कितें? नियम. नियम म्हणल्यार कितें? कायदो. कायदो म्हणल्यार कितें? नियम. आतां समज हें आसा न्ही, आतां हांव हें हिंगा सकला उडयता, तें सकल वयता. पूण तुमी जाणा बॉम्बे
अशें करून वस्तू सकयल उडयल्यार ती वयर वयतात. केन्ना आयकला? आं ऐकिल्ली न्ही ताणें? ऐकिल्ला ना? ना तुवें? हांवें चयला. मानतात? हां कित्याक तो नियम कायदो तूं खूंय आसा संवसारान जेन्ना एक वस्त सकयल उडयल्यार ती सकलूच वयता. आतां म्हजें क्वेश्चन, जोरी तर वस्त सकयल वयता, एरोप्लेन आहाय ती थिंग कित्याक पावताय? तांकांय सकयल येवपा जाय न्हू? जेन्ना ते रनवेचेर आसता तुमी पळयले आसतले ओके पायलट आहा तो स्पीड इन्क्रीज करता आनी स्पीड इतले इन्क्रीज करता इट्स 200 किलोमिटर्स पर येस. ते जे विंग्स आसा ताचे भितर एक प्रेशर येता एअर प्रेशर आनी तें एअर प्रेशर इतले चड आसता की ते लॉ ऑफ ग्रेविटी येवन वयर आसता देखून ते उडून वयता. तेच परी आमच्या जिवितान कोण आमचे विरुद्ध येता आमी ते घेवंक जाय एज अ प्रेशर उडोवंक देवाच्या उतरांनी आनी वयर 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 चडूंक कित्याक तो सांगता आतां तुमी तें तुमचे ह्यांनी करना म्हज्या बळान म्हज्या उतरांनी तुमी करतात. अंडरस्टँडींग? देखून आमकां म्हणलात इगल इगल गोळ गोळ एकूच बर्ड आसा ओके जे वादळ येता न्ही तेन्ना ती सारकी वयर वयता. जेन्ना नॉर्मल आसा ती आसना पूण जेन्ना वादळ मारता ती आनीक एन आनीक उंच येता. तेच परी आमचे विरुद्ध आमचे ऑपोजिशन आमचे वयर पिडा येता दूख येता आनीक कितें येता आनीक कितें येता. आमी दुखी जावची न्हय पूण ते घेवन आमी उडूनचे कितकोन देवाच्या उतरांनी कित्याक देवाचो उतर आमकां फोर्स दिता त्या सिच्युएशनाचे वयर चडोन दुसरे वरवीं वचूंक. अंडरस्टँडींग? थँक्यू जिजस. नाव आतां आमचे विरोध कोण येयल्यार खुशालकायची खबर की वायट खबर? शिंको कित शिंकपा येल आमी पेकोणीस हें कित शिंको येता बोक्सोण्याचें आं पूण जरी तर हें तुवें केल्यार तुमी तुमच्या जिवितान 1 म्हयनो हांव तुमकां दिता 1 म्हयनो तुमी करात आनी तुमी पळय आयज कितें तारीख 4 ऑक्टोबर 4 नोव्हेंबर तुमी खूद येतली आनी तुमची गवाय दितली. हांव गॅरंटी दिता कित्याक हांव तें करून मुखार सरला म्हजे जेजू बरोबर. तुमी जिवीत पळोवंक ना आयकूंक ना अनुभव करूंक ना तें तुमचें जिवीत जातलें ना की सादारण. थँक्यू जिजस. एनी क्वेश्चन? इफ नो क्वेश्चन विल क्लोज. प्रेज गॉड. एनी क्वेश्चन? कोणाक कितें प्रश्न आहाय विचारपाचे? Sister, you got your answer regarding the children? Plus there is a declaration. She will send it to you. Okay? Yeah. But very important is how you see them. Master, I'm angry with my younger son. So how I have to behave? Thank you, Jesus. I overcome every evil with good. Romans 12:21. Go out of your way and do good to him. And that love will break his stubbornness. Because you're not fighting your son. You're fighting the spirit operating in your son. And you can, if he doesn't want to listen to you, just you can quietly say, Jesus loves you. And when your son is sleeping, how big is your son, sister? How old is he? Okay. If you can keep hand on his head, it's okay. If you cannot also, it's okay. You can take a photo. And you can say the faith declaration. You can bind, curse, cast all the spirits. Okay? And keep on speaking what you want to see. We already have the prayer ready. She'll forward it to you. Every night you do it. You know why we tell to do it when the person is sleeping? Because the resistance is low from the other side. When the person is awake, there's a tendency the person will say something. But when the person is sleeping, there's zero resistance. So your faith is very
अंडरस्टँडिंग ताणें प्रश्न विचारले आपणाचे भुरग्याताय कितें 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 जाता. आतां आमी कितें सांगता भुरगो न्हिदला तेन्ना ताज्या तकले वयर हात दवरूंचे आनी तें स्पिरीट जें ताजे भितर ऑपरेट करता ताका बांदून दिवंक जाय. जे परी तूं आत्म्याक बांदता वायट आत्म्याक आतां पवित्र आत्मो ताज्या जिवितान कार्य करूंक जाता. पूण जे परी तुमी आत्मो बांदिना पवित्र आत्मो ताज्या जिवितान कार्य करूंक जायना. कित्याक हांवें तुमकां दाखयला अधिकार कोणाच्या हातान आसा आनी पावर खंय आसा. पूण आमी जीप कित्याक उजार करता. कोविडाचे इतले मेले टाटा टा 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 ताणें सांगलें आतां बिझनस ठप्प जावंक आसा 5 वर्सां लागीं. तोंड कित्याक उजार केलें बरो खबर दिवंक की वायट खबर दिवंक. तुमी जिवीत उलयता मरण उलयता एकामेकाक इंचारात तशी तुमी वाडटली. आनी जे परी तुमी तुमचे मदींच दाखले करेक्शन करतात तुमी पळयतली तुमचे आजू बाजू तुमचो गांव जावन आसतलो आगापे लावाचो. थँक यू जीसस. And this will go bigger. It will go in the church. People will come. There will be more people. People will come searching for you all. Because each one of you all will give the love of Jesus. And you all will set an example to the community how to stay as a community. Thank you, Jesus. Because I've seen the unity I really like. I came on Sunday. I like. But now if you'll have an understanding of the word and you'll do the same thing in love, it will be fire of Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now she spoke fact or truth? Truth is, am I standing? The Holy Spirit in me is giving me the strength. Am I speaking? Holy Spirit in me? हांव उलयता ना पवित्र आत्मा Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Who will come to say the Thanksgiving prayer? Thank you, Jesus. Thanksgiving prayer? Who is saying? Come here, sister. You just keep it like this. अर्गां दिता दुनिया देवाक ह्या सोबीत वेळा पासत हांगा आमी एकठांय जालीं उतर आयकूंक धांवन धांवन आमी आयलीं. ल्हान मन आमचें तरीक पूण जाय तो मोग आसा ह्या उतरा सोबी. ह्या भयणीन आयच्या दिसाक बरे भाशेन सुटावें करून सदांच म्हज्या जिवितान हांव मागतां पूण आयच्या दिसाक जशे परी मागतां Genesis 1:26 जेजून म्हणलें उजवाड जा. पूण म्हजें मागणें सायबा जेजू म्हज्या जिवितान काळोख आसा तूं उजवाड कर हे परी हांव मागतां. पूण आयच्या दिसाक ह्या भयणीन सुटावें करून म्हाका ही समजणी दिल्या. सगलें देवान आमकां भासायिल्लें आसा पूण उतर एकूच त्या देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरून आमी जिवंक आनी जे परी मागूंक जशे परीन जेजून म्हणलें ह्या देवाच्या उतरान उजवाड जा आनी उजवाड जालो. तशेंच 1 Peter 3:9 कशे भाशेन बोगसूंक हांवें कित्याक बोगसूंक जाय हीच उतरां म्हजीं. पूण आयच्या दिसाक ह्या भयणीन सुटावें करून बरे भाशेन सांगलें. जेन्ना हांव बक्षितां दुसऱ्याक बक्षिना तेन्ना म्हजीं ब्लेसिंग्स बंद जाताय म्हूण. आनी खरेपणी म्हाज्या जिवितांत जायती खुशालकाय दिसली आनी जायतीं उदाहरणां ताणें आमकां दिलीं. जशे परी आयसाया 61:3 वेगवेगळीं आमी खुशाल आसतनाय बीन एकूच भाशेन आसता एकूच आंगलें घालता आनी दुकानूय आसल्यार तेंच आंगलें घालता.
पूण आमी जेन्ना दुकान आसतना मागूंक देवाक दिनवासूंक देवाक आर्गां दिवंक प्रेज करूंक हेंच आमी आयच्या दिसाक शिकल्या. तर ह्या भयणीच्या जिविता पासत हांव दिनवासतां धन्या देवाक. जायत्या जाणांचे तिणें दोळे आमचे आयज उक्ते जाल्यात. बरी भलाकेन ताका सदांच फुडें व्हरूंक तुजो आदार दुनिया तूं ताका फावो कोत्ताय. ह्या त्या देण्या पासत तुका दिनवासतां आनी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक म्हशें दिनवास. थँक्यू जिजस. थँक यू जिजस. Thank you, Jesus. Thank you everyone. देव बहुत करो सौम्या. Thank you. आणि Thursday